SIDCGL खाला डेस्टोरा बोगदा हांगसर पोरणी सिव्हिल लायन आणि चेंबर बदलपाच्या कामाक सुरवात जाल्या। चेंबरातले हळशीक उदक भरून व्हावप आणि गटार लायनी बंद जाल्ल्यान बऱ्याच काळासावन चलत आयिल्ल्या समस्यांचेर कायमस्वरूपी उपाय मेळटलो आणि वाठारांतल्या लोकांक व्हड सुटका मेळटली म्हण संकल्प आमोणकार उलयला। RDX खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नाईक। हांगा वॉर्ड नंबर 6 एल्मोन थिएटरा कडेन जमिल्ले आसात। तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर इतलो लोक पळय जमला हो कारण कितें काय म्हटल्यार टेंशन म्हणटा तें व्हडलें हांगा ह्या वाड्यार आसलेलें तें सिवरेजीचें। सो ते टेंशनाक लागून आमचो हो लोक पळय जमा जाला की तो टेंशन पयस जावपाचो आसा म्हणून हांगा सिवरेज लायनीचें इनॉग्रेशन चालू जालां, म्हणजे न्यू कनेक्शन। हांगा वयर वाड्याचेर जितले चेंबर्स आसा ते जितले चेंबर्स आहा पळय ते सगळ्यांचो तो टेंशन आसलेलो की एवरी टायम आतां आई सांगून गेले पळय की तेंचे आपापले दारान खंय ते चेंबर्स आसा ते सगळे ब्लॉक, 2-3 दिसान ब्लॉक। सो आमी भाई कडेन वचून आमी ऑफिसान उलयताले की भाई हेजेर कितें तरी परमनंट सोल्युशन काडया म्हणून। सो देवाचे कृपेन आमचे CMचे बरेपणान भाई काय सिवरेजाचे चेअरमॅनशीप मेळ्ळा आणि त्याच हितून आदारान आमचे हे वाड्यार आणि आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जितले पळय प्रॉब्लम सिवरेजीचे मेन प्रॉब्लम आसा ते क्लियर जातले। जशे हांवें चेअरमॅनशीप घेतलेली आसा सिवरेज डिपार्टमेंटाचे, तेजो जो मॅक्सिमम बेनिफीट हांवें पयलीं स्टार्टींग सांगलेलो की आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जितली पेंडींग कामां आसात रिलेटेड टू सिवरेज डिपार्टमेंट ही सगळी हातीन घेतलेली आसा। म्हणजे पळय आख्खे तुमी पळयता आसतले आख्खे मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन एरिया वायज आमी सगळी सिवरेजची कामां हातीन घेतली आसा। ही म्हणल्यार जेन्युइन केसीस आसा जी कितलीशीं वर्सां जाली पेंडींग आसलेली। म्हणल्यार तुमी आतां आमी बोगद्यार आसा जे एलमोंती कडेन, सो हांगली जी केस आसा ही पेंडींग आसलेली आणि हेची जी पायपलायन आसा ती एकदम परत ओल्ड पायपलायन, ऑलमोस्ट 35-40 वर्सांची पयलींची पायपलायन, जाका केन्नाच परत तेजें काम जाल्लें नासलें आनी तेजे लागून हांगा सगळ्या लोकांक वाड्यावयल्या लोकांक सिरवेजीचो खूब प्रॉब्लम जातालो, कितें ओवरफ्लो जाताले आनी सदांच लोकांची कंप्लेनी आसताली। सो अशें जेन्ना आमी स्टार्ट करतालो, तुमी पयलो फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट केलेलो आमी सड्याचेर, तेजे उपरांत आमी बायणाचेर केलें, आतां ऑलरेडी आमी आतां बोगद्याचेर येयलेले आसा, तशेंच आमी जेटीचेर, म्हणजे आख्खी जितली मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जितली एरिया आसा ती सगळी ऑलमोस्ट आमी 100% कवर करपाचो हो टार्गेट हांवें दवरलेलो आसा। आनी हे जी कामां करता ती सगळी इंटरनल कामां करता, म्हणजे वाड्यांनी जी सिरवेजीचे इशू आसा ही सगळी हातीन घेतली आसा। त्याच प्रमाणे मेजर जी कामां आसा तिवूय आमी ऑलमोस्ट हातीन घेतलेली आसा, जे टेंडर जावन तिवूय कामां स्टार्ट जातली। बट हे जे प्रायोरिटी असलेली ती बारीक कामांची जी लोकांची घराघरांनी जो सिरवेजीचो इशू जाता ताका सगळ्यांक कनेक्ट करपाक, तेज्या लागून परत एकदां हांव सगळ्यां कडेन अपील करता की सगळ्यांनी सिरवेजीची कनेक्शन घेवची आणि कोणा कडेन फायनान्शियली जायना तांकां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाक तयारी आसा। आनी तेज्या लागून जो हो आयज जो कॉन्ट्रॅक्टर जो काम करता तो बेरीवेल कन्स्ट्रक्शन म्हणून आसा, तेजें एक बरें काम चल्लां आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीन, जे सड्याचे तेणें कंप्लीट केलेली आसा इंटरनल कामां, ती बऱ्या भशेन काम केलेली, नीट काम केलेलें आसा। काम केल्या उपरांत तो बिश्तो सोडना, तेजे उपरांत परत तो सारकें क्लीन करून दिता, तेज्या लागून खरेंच हांव त्या कॉन्ट्रॅक्टराक धन्यवाद म्हणटा। त्याच प्रमाणे आमचे सिरवेज डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिशियल आसा, JE मयूर आसा, TA आमचो आसा, आमचो तन्मय आसा, सो अशे सगळे जाण मेळून हे सगळे जाण काम करीत आसा हांगा आनी तांकां शाबास कित्याक प्रमाणे आमचे लोकांक सगळ्यांक हांगाले जेंच्या लोकांनी मातसो तांकां थोड्या दिसाक लागून त्रास जातालो काम चालू आसतना, तेंच्यांनी मातशे पेशन्स घेवचे थोड्या दिसाक लागून, आनी ते आसा तशें रिस्टोरेशन जातलें, हे 100% जातलें।